नमस्कार, RDX गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार। नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर। गोंयांत विधानसभेचो कालावधी सोंपल्या उपरांतच फेब्रेर 2022 विधानसभेची वेंचणूक जातली। मध्यस्थाक वेंचणूक जावपाची शक्यताय ना म्हण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां स्पश्ट। पॉलिटेक्निकाच्यो परीक्षा ऑनलायन घेवपाच्यो म्हण विद्यार्थ्यांची मागणी। NSUIनय विद्यार्थ्यांच्या ह्या मागणेक दिला तेंको। राज्यांत फाटले 2-3 दीस जाले पावसान नेट धरला। शारांनी उदक भरलां। शेनवार मेरेन दाट पावस झडटलो म्हण पणजे वेधशाळेन उक्तायला अदमास। 913 पुलीस कॉन्स्टेबल पदां भरपा खातीर 16 जूनाच्यान निवड जावपाची आशिल्ली। मात हजारांनी अर्ज आयिल्ल्यान ते चाळून काडपाची प्रक्रिया सुरू आसा। ताका लागून कॉल लेटरांय धाडिल्लीं ना। तशेंच पावसाक लागून पुलीस भरती लांबणेर घाल्या। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हांच्यांनी आपूण प्रियोळ मतदारसंघांतल्यान फुडली विधानसभा वेंचणूक लढयतलो म्हण जाहीर केलां। आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी ज्यो समाज कल्याणा खातीर येवजण्यो आंखिल्ल्यो तांची आतांच्या भाजप सरकाराक विसर पडल्या म्हण आम आदमी पक्षाची प्रतिमा कुतिनो उलयल्या। थळाव्या फुडाऱ्यां कडेन उलोवन तशेंच लोकांक विश्वासांत घेवन केंद्राचे काँग्रेस फुडारी गोंयांत युती संदर्भात निर्णय घेतले म्हण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सांगलां। तरींतल्यान RDX गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता। तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच RDX गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो। लेटस्ट व्हिडिओ खातीर RDX गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात। पळयत रावात RDX गोवा। देव बरें करूं।